दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकाची सुरुवात. जुडाच्या राजा जोकिमाचे राजवटकेच्या 3ऱ्या वर्सा नबुकदनेझरान बाबिलोनाच्या राजान जेरुसलेमाक आक्रमण केलें आनी ताका वेदो घालो. सर्वेस्परान जोकिमाक जुडाच्या राजाक ताच्या हातांत दिलो आनी त्याच बराबर देवाच्या मंदिरांतल्यो थोड्यो वस्तू ताणें त्यो वस्तू शिनार देसांत व्हेल्यो आनी आपल्या देवांच्या थेव्यांत दवरल्यो. रायाळ वो कुलीवंत गोराबेयाच्या इस्रायलांतले थोडे भुरगे विंचून काडूंक राजान आसफेनाजाक आपल्या मुखेल हिजड्याक हुकूम घालो. तांकां कुडीचो कसलोच ओगूण आसूंक फावो नासलो. ते जावंक जाय आसले रुपेस्त, सगळे जाणवायेन भरलेले, सगळ्या वस्तूंनी घडलेले, तशेंच गिन्यान हुशार आनी राजमालांत सगळो वावर करूंक उपकारतात तसले. आसफेनाजान तांकां काल्देरकारांची भास आनी सरस्पोत शिकोवंक जाय आसली. तांच्या दिसपट्ट्या उदरपसनाक आपल्याच रायाळ मेजावयलीं जेवण आनी सोरो दिवचो म्हूण राजान थारायलें. 3 वर्सां तांकां शिक्षण दिवचें आसलें. त्या उपरांत राजाचे सेवेक ते लायक जातले आसले. तांचे मदें जुडाच्या कुळांतले दानियल, अनानास, मिशायल आनी आजारिया आसले. राजाचें जेवण खावन आनी सोरो पिवन आपूण बोश्टवना जावंक दानियल वावुरतालो आनी देखूनच आपणाक ह्या विघ्नांतलो वाटाय म्हूण ताणें मुखेल हिजड्या कडेन मागलें. आनी देवाचे कृपेन हिजड्या कडचें ताका बरें उतर मेळ्ळें. पूण ताणें दानियलाक शिडकायलो, हांव म्हज्या दोनयांक राजाक भियेतां. ताणें तुका जेवण आनी सोरो थारायल्यांत आनी तुज्या पिरायेच्या दुसऱ्या भुरग्यां परस तूं ताका भागलेलो दिसची तर तुका लागून राजा फुडें म्हजो जीव संकटांत पडटलो. हें आयकून ज्या राजकोणदाराच्या हातांत मुखेल हिजड्यान दानियलाक, अनानासाक, मिशाळाक आनी आजारियाक केल्लें ताका दानियलान वळोन म्हणलें, 10 दीस तुज्या सेवकांची तूं परिक्षा करून घे आनी ह्या 10 दिसांनी फकत तरकारी खावंक आनी उदक पिवंक आमकां रोजा दी. उपरांत आमची तोंडां पळय आनी तशेंच राजाच्या मेजावयले जेवतलीं भुरग्यांची तोंडां पळय. मागीर तुका दिसता त्या प्रमाणें तूं आमकां कर. तांणी सांगलेलें तें ताणें मानून घेतलें आनी 10 दीस तांची परिक्षा केली. 10 दीस भरल्या उपरांत ते राजाच्या मेजायले जेवलेले भुरग्यां परस जिवान आनी रुपान अदीक बरे जाले. म्हणटच राखणदारान ताच्या नेमलेलें जेवण आनी सोरो काडून तांकां तरकारीची दिली. आनी ह्या 4 तरणाट्यांक देवान सगळे तरेचे जाणवाय आनी गिन्यान दिली. पूण दानियलाक मात कसलेय जिन्साच्या दर्शनाचो आनी सपनांचो अर्थ दिवचें देणें आसलें. आनी राजान शिक्षण दिवंक नेमलेलो काळ भरतोच मुखेल हिजड्यान तांकां नबुकदनेझरा फुड्यान हाडले. राजा तांचे कडेन उलयलो आनी दानियल, अनानास, मिशायल आनी आजारिया हांचे सारको सगळ्या तरणाट्यां मदें आनीक कोणूच मेळूंक ना. म्हणटच ते राजमालाचे सेवक जाले आनी कसलेय जाणवाय आनी विवेका विशीं राजान तांकां प्रश्न केलो जाल्यार
ताच्या आख्या राज्यांतल्या पारख्या आनी मंतराष्ट्रां परस ते 10 पावटी अदीक हुशार आसले. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. मान आनी व्हडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी व्हडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी व्हडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. जबाब. मान आनी व्हडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. तुजे पवित्र मोहिमेचे मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणांच्या सासणांक. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणांच्या सासणां. जबाब. मान आनी व्हडवीक तुका सासणांच्या सासणां. तूं सोमदिराचो थाव घेताय आनी केरुबी वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणांच्या सासणांक. जबाब. मान आनी व्हडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. अंतराळाच्या मळबार आमी तुजी स्तुती करता. सगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणांच्या सासणांक. जबाब. मान आनी व्हडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दोन पेटींत आपले दान देणे घालताली ते आस्तीक मनशाक जेजून चोत्रायन पळयली. आनी कोण एकले गरीब विधवेकूय 2 सुपुर्ले दुडू घालतना ताणें पळयली आनी म्हणलें, हे गरीब विधवेन सगळ्या परस अदीक घालें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. तर हांणी सोमेस्तांनी आपणाक ओगळें आसलें तांतलें समोरपण केलें, पूण हिणें आपणाक उणें आसलें तांतलें आपल्या जेवणा खाणाक निबेल जाय आसलें तेंय घालें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल वोळ आपल्या जेवणा खाणाक निबेल जाय आसलें तेंय घालें. नियाळाक आदार. हालींच्या दिसांनी भोव करून ह्या मारेकार कोरोनाच्या वेळार आमच्या गोरजेवंत भाव भयणांक आदार करपाची संदी आमकां मेळ्ळी. थोड्या गांवांनी खूब मारेकार बूक सांपळून जायतीं जाणां मेलीं. जायल्यार जायतीं जाणांची नोकरी गेली. ल्हान ल्हान भुरग्यांचे आवय बापूय मरून भुरग्यांचे हाल जाले. काम धंदो ना जावन जायतीं उपाशी पडलीं. देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता आनी बरें करता तो मनीस जेजूक परगोडटा. जायते आमचे मदले ग्रेस्त मनीस थोडे बहुत दुसऱ्यांक दान करतात. तेन्ना सोबे माजार आपल्या नांवाचें व्हडपण सोदतात. ही विधवा फाल्यां आपल्याक कितें आसतलें तें पळयनासतना आपलें दान बापाक भेटयता. हें जेजू आपल्या शिसांक दाखयता. ल्हान जावन जियेतल्यांक सर्गीचें राज म्हूण शिकयता. म्हज्या घोराब्यांत कांयच जावंक ना म्हूण हांव उस्क्या मेकळो. गरजेवंतांक आदार करूंक आमी प्रयत्न केला काय? आज देव आमचें उदार काळीज सांसपता. पेल्या सवे मोयपासान आनी सेवे साकरेन
भरलेले दोळे सोदता. आमचे लागीं घोडये म्हत्वाच्यो वस्तू नासत, पूण जे आमी पेल्याक बाळटान दिता, आमचो वेळ, आमची सेवा, आमचो हुस्को, आमची भेट, दुडवांचो आदार, हें सगळें देव पळयता. जो मनीस पेल्याक दिता तो देवा कडल्यान उपोट बेसांवां घेता. मागणें, म्हाकाच थोडें भोव उणें करून गरजेवंतांक आनी आकांताक सांपडलेल्यांक आदार करून आमचेशी तूं राव जेजू.